आईची सुवार्ता सुवार्तेंतल्या आणि सुवार्ते भायल्या शास्त्र्यांक आनी फारिजेवांक एक सारकी नाटवता, कित्याक जेजून सुवार्थेंत बारीस प्रमुख सत कळीत केला. शास्त्री आनी फारिजेव धर्मशास्त्र पाळपांत मुखार आसले आनी आपूण धर्मशास्त्र पाळता म्हूण दाखोवपांत मुखार आसले. तर जेजून तांकां कपटी म्हणून कित्याक म्हळें? जेजूच्या नियमशास्त्रांतल्यो चड गरजेच्यो संगती म्हणजे न्यायनीत, दया, माया आनी विश्वास तुमी सोन सोडल्यात, ह्या उतरांनी आमकां सूक्त जाप मेळटा. कपटपणाचे व्याख्यानी कळटा. जेजूची उतरां नियमशास्त्र पाळपा दिशेन भोव महत्वाच्या वा गरजेच्या न्यायनीत, दया, माया आनी विश्वासाच्या गजालींनी पाटी पडोवन देवाक दांती एकवंटो दिल्ल्यांत कितें फायदो म्हणलो सवाला बरीत आवाज उठयतात. न्यायनीत, दया, माया आनी विश्वास मनशा संबंधांत पयलीं जावंक जाय आनी ही लक्षणां नियमशास्त्र पाळपांत पयलीं जावन दिसूंक जाय. एकामेका मनशांत असलो मनोभाव देवस्तुतीचें प्रतिरूप वा आरसो जावंक जाय. नांतर सगळें कपटपण जाता. मनशा संबंधांत अनीत, अन्याय, रागमसर आनी अविश्वास आनी देवस्तुती दोन्ही सांगाता वचनांत एकामेका न्यायनितीच्या आनी मोगा मैपासाच्या मनोभावांनी जियेतल्यांक देवस्तुती बरी जुळता.